नॅशनल गेम्सा निमतान उबारिल्ली साधन सुविधा शासनाची उरतली। गोंयकारांक ताचो लाव जातलो म्हूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॅशनल गेम्साचे उक्तावणारार उलयल्लो। ये जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बना है वो आने वाले अनेक दशकों तक गोवा के युवाओं के काम आएगा। यहां से अनेक नए खिलाड़ी भारत को मिलेंगे। मात गोवा ऑलिंपिक संघटना म्हणटा नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर उबे जालेच ना, पर्रीकरान उबारिल्ल्यो त्योच सारक्यो केल्यात। ये इन्फ्रास्ट्रक्चर मनोहर भाईन 2014 सालान लुसोफोनिया गेमांक केल्ले। ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आता दुरुस्त केला, नवीन कांयच बांदूंक ना। नवीन एक वाडान राष्ट्रीय खेळाक म्हणून, पण ते गेले GMRक विमानतळाक लागून गेले, पेडणे मारलेले ते। पण ताजो उपयोग आमकां खेळाक कांयच जालो ना। गोंयकार मेडलिस्टांक कॅश इनामां दिवपाचो निर्णय जाला। चडशे आसात भायले, हांव म्हाका वायट दिसता सांगपाक, चडशे प्लेयर भायले आशिल्ले। हय, म्हणून तुका गोंय ऑलिंपिक संघटनेन निर्णय घेतला की आमी जे पळय कॅश अवॉर्ड अनाउन्स केल्ले, आमी कॅश दिता म्हणून सांगले न्ही, 1,50,000 आनी 25,000 आमी ते फक्त 20 गोंयकारांक दितले। फुडल्या नॅशनल गेम्साक प्लेयर क्वॉलिफाय जातलो जाल्यार क्वॉलिफायिंगात पयल्या 7 येवपाक जाय। मात ते नदरेन तयारेक गोंयांत जाय ती सुविधा ना। गोंय होस्ट जाल्ले कारणान सगळ्यांक एक अवसर मेळ्ळो भितर सरपाक। आता फुडले खेपो क्वॉलिफाय जावपाक जाय, 7 नंबरान येवपाक जाय राष्ट्राचे। म्हणून आता प्रॅक्टीस कशें जातलें म्हाका सांग, इन्फ्रास्ट्रक्चर हे मुख्य आहे। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।